उल्हासात दिनवाशी काळजात बलिदान भेटून बाप्पा मंदिरात जमल्या भक्तिमानात खालत्या काळजात कुटुंबास फिरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता संतोषान उल्हासात दिनवाशी काळजात बलिदान भेटून बाप्पा मंदिरात जमल्या भक्तिमानात खालत्या काळजात कुटुंबास फिरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. दीस मागता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक असो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया. आज पवित्र सभा बगेवन कुटुंबाची दबाजी परब आचरण करच्या वक्ता आमची कुटुंबां बरवशाची कुटुंबां जावं दी मोगाची कुटुंबां जावं दीत मागण्याची कुटुंबां जावं दीत आनी सम्याची भरपूर बेसांवां जोडून संतोषभरीत कुटुंबांचे दिशेन मेटां घडूंक जायची कृपा बेसांवां आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे संदर्भार लग्नाचे भितर सुगडास कडून देवाकर सावन मिस भेटयतात वीत विल्यम आनी फेल्सी नोरोना वेलंकनी वडो तांचे इरे बसोत मागता आसतना कुटुंबां देवदेल संध्याच्या आत्म्या विसिता मेबल लोबो आनी कुटाम लोट्स वडो देवदेन रॉबर्ट लोबो जत्म्या विसिता डिग्ना मार्टिना लोबो डिग्ना मरिटा लोबो लोट्स वडो अर्गन सावन मिस भेटयता मेबल लोबो आनी कुटाम लोट्स वडो देवदीन केविन जत्म्या मिसिता मेबुल लोबो आनी कुटाम लोट्स वडो देवदीन कार्मीन आनी गब्रियल रोड्रिगस जत्म्या मिसिता ग्रेसी रोड्रिगस नित्यादर वडो कुटुंबांत देवदीन जत्म्या मिसिता एंड्रू डिसोज आनी कुटाम आसुमसा वडो प्रत्येक सावन पसोद मिस भेटयता एंजेलिन डिसोजा वेलंकनी वडो एरगन सावन मिस भेटयता मोंती डिसोज आनी कुटाम कार्मेल वडो कुटुंबां देवदीन जत्म्या मिसिता प्रवीण डिसोजा पुंपई वडो एरगन सावन मिस भेटयता पीटर आनी शलेट डिसोजा जल्म दिसाक अर्गसान मिस भेटयता वेनिशा डिसोजा मिलर माय वडो तशेंच जल्म दिसाक अर्गसान मिस भेटयता आरियाना मेंडोन्सा मस्कत तशेंच बऱ्या भलायकेच्या दिसा बसोत मिस भेटयता अग्नेस मेनेजस मंगळूरू. हे सर्व बसोत मागया मसमीस्तान बसोत मागया जे कोणा मागताना बसला आतां सुडास कडून जे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदान वेळा मागता आसतना मध्य मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयता त्या सर्व भक्तिकांक वसरी ह्या संदर्भार आमी विशेष करून मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो एक कुटाम जावन एवकारिस्ताचे बलिदान भेटोवंक सांगता जमल्या. आज आमी बगेवन कुटुंबाची दबाजी परब संभ्रमतांव. आयची देवस्तुती कुटाम बगेवनपणाचे जिणेक बुन्याद म्हणलो संदेश दिता. आमची कुटुंबां बगेवन कुटुंबाच्या आदर्शकाल चलोवन व्हरूंक आनी सोमयाच्या मिसावान वंटेली जावंक जाय असो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. आमची कुटुंबां बरवशाची बवर्ताची करून समृद्धीची कुटुंबांच्या दिशेन मेटां घडोवंक देवा स्वादार मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत थोडे पटी आमी बरवसो सांडलो आसा बवर्त दंडोळलो आसा. थोडे पटी आमच्या जिवितांत आमी देवाचे कुशेकाल समकन आसतना स्वार्थी मसरी हग्याचे गर्वाचे जावन कुटुंबांत नासमाधान हाडूंक कारण जाल्लें आसा. समी लक्ष्मी बोगसाणे मागया नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया.
सुमयान तूं बगेन कुटुंबान चेलोय आनी ते आदर्श तुवें आमकां दिलें. ते आदर्श पळोवंक आमच्या जिवितांत आमी चलवल्या, आमची कुटुंबां बगेवन करूंक आमी सुकल्या. सुमया पश्चातापोवन बोगसणें मगोन म्हणटा उर्दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. उर्दयेन सर्वेस्परा आमची तुजी काकूळट दाखय. तुजें उतर तुजे शेगूण आमच्या कुटुंबांत वाडोवंक कारण जातात, पण त्या उतराचो उपयोग आमच्या कुटुंबांत आमी करूंक ना. आमी बिजी जाल्या, आमच्या रटवडीन बुडल्या, उतराक आमी मान दिवंक ना. पश्चातापोवन बोगसणें मगोन म्हणटा सुमया उर्दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. उर्दयेन सर्वेस्परा आमची तुजी काकूळट दाखय. सुमया जेजू कुटुंबांत आमी सोंसणीक जावं ना, आमी रागिश्टी जाल्या, आमी गर्वी जाल्या, स्वार्थी जाल्या, मसरी जाल्या, हग्याचे जाल्या. हे मुखांतर कुटुंबांत ना समाधान हाडूंक कारण जाल्लें आसा. समाधानाचें वातावरण उक्ता करूंक चलवल्लें आसा. पश्चातापोवन हांव बोगसणें मगोन म्हणटा उर्दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. उर्दयेन सर्वेस्परा आमची तुजी काकूळट दाखय. भगवान देवाची काकूळट आमी मागया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उंचली आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सुमया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सुमया देवा देवाची शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे. त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. एकडी पोटोडे जावपी आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर येरादां खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. कुटुंबाचे सर संदे आमच्या मती भितर हाडया. आमचे सगळे घरांनी घरांनी सुमया मुखार आमी दवरया. त्या घराण्यांत त्या घरांत कुटुंबाचो संतोश तूं सोडून दी. बवार्थ सोडून दी, मागणें सोडून दी, सोडदोड सोडून दी, बोगसणें सोडून दी, सोंसणीकाय सोडून दी. अशें भाग्यवंत कुटुंब आमचेर उतार जावं दी म्हूण मागया.
देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा पवित्र कुटुंबाची जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आवय बापाय भुरग्यां मोग आनी मान कितलो पवित्र आनी कुटुंबाचें जिवीत कितलें मोलादीक तें तूं शिकयताय. तर आमच्या कुटुंबांनी सगळ्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं कशें वाडोवंक आवय बापायक उजवाड आनी बोळ दी, आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक कल्ती रावूंक आनी तांकां मनार लेखूंक मन दी. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला, आनी पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायलां. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पत्काचें फारीकपणू दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वें जमयतल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या खाशा भुरग्यां उदेशी संतोश मेळटलो, आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ताका आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवकू मेळटलें. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपले आवयक संतोश भरीत करता. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे उतर प्रायर ताचो सांबाळ कर. तो वांसा पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचें गिन्यान अस्कत जायत जाल्यार तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गटाय आसा म्हणून ताची बेपारवा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयल्लो मायपास केदींच विसरून वेसोना. बागार तुज्या पत्काचें पारीकपण दिवंक तो तुका उपकाराक पडटलो. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. तुझे सगळे नंदन जातले. सोम्याक येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुझी पतीन फळादायक दाखवाली बरी आसतली. तुझी भुरगी तुझ्या मेजा भोवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारखी वाचतली. सोम्याक येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सोम्याक येतात आणि ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. सांब पावलून कोलेसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवळायेचे, दयाळायेचे, दीनपणाचे, मोवळायेचे आनी सोंसणीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय.
एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बोगशिया. तुमी दिता ते बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिला त्या बोगसाण्या बरी जावं. पूण ह्या चडशे गुणां प्रासड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगुण संपूर्ण करता आनी ते एकवटयता. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळा. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. करे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर तुमच्या काळजान तावन देवाक अर्गां दिया. उतरां जावं करणे जावं जे कितें तुमी करतात ते सक्कड सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पोतिणीनो, तुमच्या पोतीक तुमी काळजया. सोम्यांतय तुमकां ते सहजल्ले. पोतिनो, तुमच्या पोतिणीचो मोग करा आनी तांकां कठिनायेन चलयनाकात. भुरग्यानो, सर संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजया. हे सोम्याक करेन्स मानता. बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडयनाकात आनी ती बिजूड जावंक कारण जायनाकात. देवाचे उतर. देवाची उडकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. ख्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. ख्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. तुझे सोबे आसो. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. ते ज्योतिष गेल्या उपरांत सर्वेस्परसो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडोवन म्हणालो, उठ आनी बाळकाक आनी तेज्या आवयक घे आनी इजिप्तांत पळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करचेर आसा. जुजे तक्षण सुटलो. आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सन गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. इजिप्तांत हांव म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. हेरोद मरतस सर्वेस्पराचो दूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो आनी सांगी लागलो, उठ, बाळकाक आनी तेच्या आवयक घे आनी इस्रायलाच्या गांवा फाटीं वच. कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदताले ते आतां मरण पावल्यात. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी तेच्या आवयक घेवन इस्रायलाच्या गांवा फाटीं आयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्केलाव जुदेयेचो राय जाला म्हूण आयकून थंय वचोंक तो भियेलो. आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ले प्रमाणे तो गलिलिया प्रांत गेलो आनी थंय नजरेत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात म्हणलें तें. ताका नजरेतगार म्हूण आपयतले. देवाचें उतर. वाकाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज पवित्र कुटुंबाची परब आमी आचरण करता. नजरेताच्या जेजू मरी जुजेचे पवित्र कुटुंब आमचे सगळ्याक कुटुंबाक आदर्श. कुटुंब म्हणटा आसतना कुटुंब एक समाजाचें मूळ अस्तित्व. समाजाचें मूळ अस्तित्व. कुटुंबाविणें समाज ना. कुटुंबा सांगाता मेळोन एक गांव जाता. गांव सांगाता मेळोन एक राज्य जाता. राज्य सांगाता मेळोन एक देश जाता.
देश सांगाता मेळोवन सर्व आख्खे पृथ्वी वा संसार जाता. कुटुंब सांगाता मेळोवन वाडे जातात, वाडे सांगाता मेळोवन फिरगत जाता, फिरगत सांगाता मेळोवन देशी जाता, देशी सांगाता मेळोवन आख्खे पुवी सभा जाता. देखून कुटुंब ह्या समाजाचें मूळ अस्तित्व. हे कुटुंबांत कोण पुरा आसात, कोण पुरा जियेतात, कोण पुरा, कोणाक पुरा एक कुटुंबाचे सांदे म्हणटात. कोण? आवय, बापय, भुरगीं, आब, व्हडली माय, न्ही माजर, दुकोर न्ही. एक कुटुंब म्हळ्यार एक घोव बायल, आवय, बापय आनी तांची भुरगीं, एक कुटुंब जाता. एक कुटुंब. हाचे भायर दुसरें कुटुंब ना. आवय बाप, आब आनी व्हडली माय आसात, तांचें कुटुंब आसलें. आतां तें कुटुंब रिटायर्ड जालां. पळया, पयलें जॉयंट फॅमिलीज म्हूण आसले न्ही, कुटुंबां सांगात रावतालीं. एका पाक्या पोंदा 4-5 कुटुंबां सांगात रावतालीं. कितले पूत आसात तितलीं कुटुंबां, त्या पुताच्यो बायलो, भुरगीं. एकच जेवण, एकच रांदचें कूड, एकच माकण्याचें कूड. आनी उपरांत तीं न्हिदोंक तांच्या कुडाक तांच्या भुरग्यां सांगाता रावतालीं. जनरल कांय आसलें बरें जेवतालीं आनी कांय इल्लें पेंटेन दाटल्या रुमान घातालीं. थंयसर अधिकार चलोवचो एक येजमान आसतलो न्ही, येजमान. हांगा बरो नुस्तर ना जाल्यार बैरस बांदून गी न्ही, मुंड बांदून गी, अंदर एक सोल घालून गी आसतलो. आनी ताचें उतर चलतालें. गद्याक लोवरल्या भाताक कोयती मारिजे जाल्यार ताचें इसारजें आसलें. गदो उंपोवंक बीन दवरजे जाल्यार ताचें लगीं इसारजें आसलें. तो गद्या कडेन येनातलो, पूण जाल्यार घरा वचून सगळ्या भुरग्यांक सांगाता घालून तो फुडें वतालो. सुनांनी कांय आटीच्या म्हयन्यांत कुडार वचोचें जाल्यार कोणाडीच्या इसारजें आसलें. घोवा कडेन इसारूंक ना, मांवा कडेन. घोवा कडेन सांगल्यार तूं तिसार बाबाडे, तूं तिसार न्ही, बेन दिसतालें इसारूंक. तसलो एक गौरव, तसलो एक मान, तसलो एक स्थान आसलो. आनी सुनो मांवा मुखार माथ्याक कालें पालो म्हणीन घालून मांवानो जालें कुडार वचोचें आसलें. केदाळा परवां आयतारा वचून सोमार येता. नेज कोण लायता? ते म्हणटा हांगा दडदडे उरतात न्ही. हांव एक काम करता, सकाळीं वचून सांजेर येता. सकाळीं वचून सांजेर येताय जाल्यार वच, दुसऱ्या दिसा येता जाल्यार थंयच राव म्हणटाले. असलें एक आसलें. पूण तसल्या कुटुंबांत एक खोट आसलो, मोग आसलो, मान आसलें, पूण एका तेची भिरांत आसली. फ्री करून गो बायलेन आपलो मोग व्यक्त करूंक, भुरग्यांनी आपली सोडदोड सांबाळूंक इल्ले कश्ट आसताले. भुरगीं पुरो संबंदान पुरो बरीं आसतालीं, पूण एका रितीचें देखून थंय जावन थंय कुटुंबांची येतालीं, कुटुंबां भायर येवंक अशें येतालीं आनी आपलो स्वंत एक कुटुंब बांदूंक अत्रेकतालीं. पूण बापायच्या भियान, बापायक दिवच्या मानान तशें करूंक फुडें सरिनातलीं. पूण क्रमेण जॉयंट फॅमिलीज पुरो तुटून गेल्यो, इंडिविज्युअल फॅमिली जाल्यो, एक कुटुंबां जालीं. आवय, बापय, भुरगीं कुटुंबां जालीं. आनी हे कुटुंबांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हे कुटुंब संतोश बरी जायचें जाल्यार, हे कुटुंब फळादीक जायचें जाल्यार कितें गरजेचें कुटुंबांत? तुमी कुटुंबांची येतात न्ही, कितें मागणें ओके, मोग ओके, एकवट ओके. कुटुंबांत प्रमुख आसोचें समाधान. पळय समाधान आनी भलायकी ही दोन संगती. पिडा आसत जाल्यार वयर वयर पिडा येती जाल्यार त्या कुटुंबांत समाधान आसना, टेन्शन आसता, सगळ्यांची तोंडां बावुरलीं आसतात.
एक भलायकी बरीत कुटुंब भलायकी सगळ्यांची बरी आसा सुटसुडीत आसात आनी त्या कुटुंबांत समाधान आसा संतोष आसा ती कुटुंबां भागी आनी हो संतोष हो समाधान हाडिये जाल्यार कितें करी जायी तुमी सांगिल्लें मोग मागणें सोडदोड बोगसाणें सोंसणिकाय हें सगळें आसा जें हें आसा जाल्यार आमची कुटुंबां संतोष बरी जातात फळादीक जातात भलायके बरीत जातात भलायकी बरीत हें ना जाल्यार मात्र इल्लेशें कश्ट देखून किर्तनकार म्हणटा बऱ्या बायलेचो घोव कितें बऱ्या बायलेचो घोव सुबागी बऱ्या बायलेचो घोव सुबागी पाड बायलेचो घोव पोव कळ्ळें गी म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया हांगासर पळया जर तर एका दादल्याक अपुरबायेची पतीन मेळ्ळी जाल्यार पतीन घर सांबाळची मोग करची मनान लेखची विश्वासी रावची अपुरबायेची पतीन हात दिवन वावरची मेळ्ळी जाल्यार ताका दुसरें कितें जायचें तो संतोष एका पतीन तिणें चिंतलो ताणें आशिल्लो एक पती मेळ्ळो जाल्यार सुखान दुखान आदार दिवचो सांगात दिवचो पाठिंबो दिवचो मोग करचो आनी पडल्या वेळार उखलून धरचो भरवसो दिवचो एक पती मेळ्ळो जाल्यार तेंत एक वज्र तेंत एक दायज ताचे वर तें दुसऱ्या काल जायचें जर तर आशिल्लें मेळोंक ना जाल्यार म्हाका मेळ्ळलो म्हजो पती कांय खास प्रयोजन ना जबाबदारी ना रेस्पॉन्सिबिलिटी ना इश्ट मंत्र येतात पियेतात गम्मत करतात एणे तेणे भोंवतात पार्ट्यो करतात घरा जबाबदारी ना घडुल्लें कांय उरना असल्या परिगतींत आसा जाल्यार त्या पतीन एक संतोष आसा गी समाधान आसा गी जर तर व्हंकल न्हवऱ्याक आयकना घोवाक आयकना ताचे कुशे प्रमाणे करता थंय येता हांगा वता तें करता हें करता पूण घरची जबाबदारी कायलें रांदचें कायलें जेवचें कायलें मोगान उलोवचें ना घरा येता आसतना सुरू केलें फटाफटा 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 आनी अशें जालें जाल्यार त्या दादल्याक संतोष आसा ना ना देखून भुरगीं जाल्यार तशेंच जर तर भुरग्यांनी आवय बापाय मान दिवन आवय बापायचें उतार आयकोन जर तर तांकां कल्ती मान घालून ती आपणाच्या बऱ्यापणा करतात आनी तांणी करचें सर म्हज्या बऱ्याक म्हूण चिंतून ती फुडें सरतात जाल्यार संतोष बरीत आवय बापूय संतोष भुरग्यांकी संतोष जर तर भुरगीं आवय बापायचें आयकनात आवय बापायचें आयकोवच्या बदलाक तांच्या क्लासमेट्साचें फ्रेंड्साचें आयकतात आनी कोणाचे सेलिब्रिटीज आसात व्हडले व्हडले सेलिब्रिटीज हिरो हिरोईन तांचे आयकतात तांच्या फ्रेंड्साचें आयकतात आवय बापायचें आयकनात तुमकां घालूंक वता भिंडी सोलांगी हांव शिकल्या चुप म्हणून म्हणटात जाल्यार त्या कुटुंबांत आवय बापायकी समाधान ना भुरग्यांकी समाधान ना कित्याक भुरगीं आयकना म्हूण टेन्शन आवय बापायक भुरग्यांक वडिलां मान दिवना म्हूण टेन्शन समाधान जावंक साध्य ना देखून आयच्या वाचपांनी बोवापूर बायन देवाचें उतर आमकां दिता सिराकाचो ग्रंथ कितें म्हणटा आयच्या वयल्या वाचपांत भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला चवथो उपदेश सर्वेस्परा आदेश दिला हरी एका भुरग्यांनी आपल्या बापायक आनी आवयक मान दिवंक जाय हें तुमी करूंक जाय जाल्लें कर्तव्य कित्याक खंयची आवय बापूय भुरग्याचो नाश आशेनांत पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय आवय एक मनीस आवयकी जीव आसा प्राण आसा आवयकी नदोसकाय जाय देखून पूत बाप घोव आसता पर्यंत बायले वयर घोवान राजवडकी चलयली घोव मेल्या उपरांत कोणें चलयली पुतान राजवडकी चलयली ह्या आवयक सुरू घोवाचें जालें उपरांत पुताचो गोश्ट घडोवंक जालो सगळ्यांची वीत बांदपा सत्त आवयचें बापायचें उस्तूर दू बापायची पुरा कामां कर व्हड जाल्यार बापाय मेलो आतां पूत आसा पुताचें उस्तूर दू पुताचें काम कर तें कर हें कर ना जाल्यार पूत मारूंक येता आवयक आवयचे हक्कां मानून घे आवयचे हक्कां मानून घेवंक जाय हर म्हणून थारायलां हर एका पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फरीकपण दिता जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपले खंयचेय पातक आसा जाल्यार त्या पातका फरीकपण तो दिता
जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिरवें पुंजायतेल्या मनशा बरी सर्गीच्या राजाक दिरवी पुंजायतेल्या मनशा बरी आवयक मान दिता तो मनीस. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या खाशा भुरग्यां उदेशी संतोष मेळटलो. खाशा भुरग्यां उदेशी जो कोण आवय बापाय मान दिता तांकां तांच्या भुरग्यां उदेशी तसलो मान स्थान मेळटलो. एक पटी सासूमाई न्हांवून गेली. न्हांवून घेता आसतना मोगाची सून आसली, शेगुणाची सून, भारी मोग सुनेचेर आनी सुनेक मायेचेर. देखून सुनेक मायेन आपयलें पाट घासपता म्हणून. आनी सून गेली मायेची पाट घासूंक. हात कितलो मुखार व्हरतनाय हात मुखार येना सुनेचो, पायत मुखार येताय, पायत मुखार येवचो. देखून सुनेन म्हळें माई उडलता तुजी पाट घासूंक म्हजो हात मुखार हाडटा, हात मुखार येना, पायत मुखार येता. माई म्हणाली की जायत पता व्हडनी पांय जाल्यार पांय, पांयानंतर म्हजी पाट घास. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सासूमाईची पाट हांवें पांयानंतर घासताली. म्हज्या सासूमाईची पाट हांव पांयान घासताली. तुवें केल्लें तुका पाटी मेळटले, तुवें मेळटलें. देखून तुज्या आवय बाबा मान दिशी जाल्यार तुज्या भुरग्यांत हांव तुका संतोश मान मेळटलो. आनी तो कोण पळय आवय बापाय मान दिता तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तांकां आयकतलो. तूं आवय बापाय कश्टिताय आनी मागणें करताय जाल्यार तुजें मागणें देव बिलकूल आयकोंक सोना. कित्याक देवाचें प्रतिरूप आशिल्ल्या तुज्या आवय बापाय तूं मान दिनाय, देवाक मान दिवंक थकताय तूं, आनी देव तुजें मागणें आयकोंक सोना. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवकी मेळटलें, लांब आवकी मेळटलें. भलायके बरीत पिडेस्ताचें आवकुनी भलायके बरीत आवक मेळटलें. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता पळया, जो सर्वेस्परा विधेय जावन चलता तो ताच्या आवयक संतोश पुरीत करता. म्हज्या पुता तुज्या बापायची उतर प्रायर तसो सांबाळ कर, ताची किळकुळां करनाका. कित्याक तूं दिमकोर चलतना, तूं तवळ चलतना पडतना तुका हात धरून उखललो तो, तुका खांदार बसून व्हेल्लो तो, तुज्या आवयन तुका अर्द्याक दिवन पानो दिल्ली, ती तिच्या उस्क्यार न्हिदयली, तिच्या पोटार न्हिदयलेली. आतां उतर प्राय पावल्या, तिचो सांबाळ करचो तुजें कर्तव्य. आज तांकां तांच्या पांयान चलोवंक जायना. बेताचो आदार जाय, वॉकराचो आदार जाय, व्हीलचेराचो आदार जाय. अशें आसतना जेन्ना तूं ल्हान आसतना तुजो सांबाळ केला तसो तुवें आतां उतर पांय पावलेल्या तुज्या आवय बापायचो सांबाळ करूंक जाय. तो वांसा पर्यंत तांकां दूख दिनाका, वांसा पर्यंत दूख दिनाका. ताचें गिन्यान अस्कत जायत जाल्यारय तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. थोडे बडी उतर प्राय पावलेली आमच्या आवय बापाय कितें जातात, इल्लेशे शेरबेर जाता. शेरबेर म्हळ्यार सोडया म्हणून जावन कितें उलयतात म्हूण कळना, कितें उलयतात म्हूण कळना. उलयलें उलयतात, सांगलें सांगतात, आनी कोण कोण तांकां दिसता, कोण कोण तांकां मेळटात. हें पुरा सोडया म्हणून जावन थोडे बटींनी उलयतात, अस्कत जातात. आमी शेरबेर जाल्या म्हणटा, आतां शेरबेर जाल्या, प्राय जाल्या. आमी सोंसून वरयचे, तुका पिशें लागला, तुका तकली सामाना, तूं तशी अशी टाटा 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 जाल्यार जाताय, जायना. सोंसणीकायेन तिचो सांबाळ कर. कित्याक तांचें गिन्यान अस्कत जाय जाल्यारय तूं तांकां सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी घटाय आसा म्हूण तांची बेपर्वा करिनाका. हांव आतां सक्तीवंत जालां, तरणाटो जालां, तूं म्हातारी जाल्याय. पूण ल्हान भुरगो आसतना त्याच तरणाट्या आवयक तेणें म्हणटालो म्हजी मम्मी म्हणटालो, आतां वो तरणाटो जाला, ती म्हातारी जाल्या, आनी तो म्हणटा कितें, तूं इल्लें मुखार वच, तूं मुखार वच, तूं म्हजें उठून येनाका, म्हाका तें बरें दिसना. अशें मनशां आसात. एका घरा कुंभार व्हरून गेल्लो. उतर प्रायची एक माय न्हिदोन आसली बेड्डार. तिच्या खाटी पुरा चिवळ्ळ्यो आडामात आसली, आडामात. आनी हांव कुंभाराक व्हरून वता आसतना ह्या भुरग्याचेर न्ही, दुसऱ्या भुरग्याचेर थंयसर तिचे पांयांचे नळ इतलो सुद्ला, पांयांचो नळ इतलो सुद्ला, दाट पांयांचो नळ कोत्ता न्ही तुमकां, दंबरा कांटी सकयल. हांवें म्हळें मागीर काळून जालें हें. हांव चिरा फुडें दुखता म्हणाली. काळून जालें का जालें म्हणचे बदर आमचो नातू आयला मुंबयता न्हू.
नातू आयलो मुंबयतावन फेस्ताक आयिल्लो फेस्ताक सांतेक गेल्लो ओटलें बोळें घालून आयलो बोळें आताक लंगडाचें आनी तें बोळें घालून येवन माय बोळें घालां पळय म्हणून व्हडलो मारलें म्हज्या पांयाच्या नळागत म्हजो जीव गेल्लो बरी जालें आतां खंडबडी सुजलो खंडबडी दूख आपयलो ताका हांवें म्हळें बोळें बरें आसा रे तुजें तें बोळें घाल्या उपरांत पळय तुजें थंय तूं फस्ट पी चेडो बोळें घाल्यार राव पळय तुजें तरणाट्याडे दाखयचें तुजी सकत असले अस्कत न्हिदून आसल्या अस्कत जाल्ल्या व्यक्ती थंय न्ही साध्य आसा तुवें बोळें घालाय दाखय तुजें तसल्या तरणाट्यांचेर दाखय असले अस्कत जाल्ल्या मनशांचेर न्ही म्हळें सॉरी फादर म्हणलो सॉरी फादर कितें फायदो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया बापायक दाखयलेलो मायपास देवा मुखार केदींक विसरून वेसोना बघा तुज्या पातकाचें फरीकपण दिवंक तुका साध्य जातलें सिराकोसो ग्रंथ अपुर्बायन म्हणटा देखून तवळ तवळ बूक हे उतर वासीच तवळ मात्र आवय पयसो मोग आमच्या काळजान येतलो आमच्या आवय बापायक उतर प्रायर वेळार थोडे पटीन थोड्यांक सगळ्यांक न्ही थोड्यांक आवय बापायक दवरूंक नाका व्हडलो सोफा दवरूंक जागो आसा व्हडली शोकेज दवरूंक जागो आसा बरें पेटे पोसून तांकां बरें बेड तांकां बरें टॉयलेट करूंक जागो आसा बरी सुबीत माजरां करून तांकां बरी सुवात करून दवरूंक आसा आमचीं भुरग्यां आसात तांकां कामाची दवरूंक मेड दवरूंक आमकां साध्य जाता पूण उतर प्राय जाल्ल्या आमच्या आवय बापायक आमच्या संगात दवरूंक थोडे पटी आमकां कश्ट जातात खंय एकलो म्हणलो म्हजे लागीं फादर हांवें म्हज्या आवय बापायक कांय उणें करूं ना तांणी म्हाका बरें सांबाळलां हांवें तांकां बरें सांबाळटां हांवें तांकां बरें करून ओल्ड एज होमान दवरलां म्हयन्याक 35,000 रुपया भरता 35,000 सकाळीं ब्रेकफास्ट आसा दनपारां जेवण आसा मदें ज्यूस आसा सूप आसा राती बरें जेवण आसा मेडिसीन आसा बरी करून जतन करतात कांय तोंदर ना एक दीस पळोवंक घ्या म्हणलो जायत म्हळें एक दीस मागणें करूंक घ्या उठ गेल्या एक दीस येताना ती दोगांय आसात गो बायलां हांवें म्हळें तुजो पूत बारी बरें तुमकां पळयता अपुर्बायन रॉयल लायफ आसा तुमचें 5 स्टार्स बारी खुशी म्हळें कितेंय आसूं दी फादर कितलेंय रॉयल जावं दी कितलेंय वैभवाचें जावं दी कितलेंय पयशांचें जावं दी तूं 35,000 रुपया घालून दी 50,000 रुपया घालून दी पूण आपल्या भुरग्यांनी सेवा करचें तें तसो संतोश उरतो दुसरोच आपल्या भुरग्यांनी सेवा करचें आनी पेल्यान दुसऱ्यान सांबाळाच्या मनशांनी सेवा करच्याक मस्त व्यत्यास आसा फादर आपल्या भुरग्यांनी व्हडले 5 स्टाराची व्हडलें खाण दी जाय म्हणना बिर्याणी तंदुरी दिजे म्हणना ते आमकां खावंक आतां नाका पोटाक वचना रुचना एसीच्या रुमान दवरून आमकां दवरिचें म्हणना आमची कात चिवळून गेल्या आमकां एसी जायना आमकां नी स्पेस पावता पूण भुरगीं आमच्या सांगात आसल्यार कितलो व्हरतो संतोश म्हणाली रडली हांवें म्हळें ताका पळयलें म्हूण तुवें तुजो आडंबर तुजो वैभव सूख दिवं शकता गे संतोश दिवं शकता गे कालें करचें फादर आमी हेल्पलेस म्हणालो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलें घडता संवसारांत पूण थोडे फावटी आमी असायक जाता कांय करूंक जायना अशें आसतना आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सान पावलो बोवा पुर्बायन म्हणटा कुटुंबां जिविता कितें गरजेचें तुमचें तें कनवळ्याचें दयाळ्याचें दिनपणाचें मोवाळ्याचें सोंसणिकायाचें काळीज आसूंक जाय हर एका कुटुंबांत कनवळ्याचें मोक्षाणें दिवचें तसलें दयाळ्याचें दिनपणाचें मोवाळ्याचें आनी सोंसणिकायाचें पळया एक कनवळ जाय पेल्यार न्ही सूख घडली तुवें बोगसून जें तसलें कनवळाय तुजें तें आसूंक जाय दया दाखयतलो बोक्षाणें दिवचो तुवें जाय दिनपणाचें म्हळ्यार कलतेपणाचें जिवीत तुज्या कुटुंबांत आसूंक जाय हांव सांगलें जायचें हांव तोड म्हण जाल्यार कुटुंबांत जायना तें मोवाळ मनीस तूं जाय मोवाळ उतरां उलोवचें उठले बसल्यार गाळी शिरापू राग द्वेश दाखोवचो उठबस करचें तें जायना सोंसणीक जाया सोंसणीक बायल उलयली जाल्यार उगत राव गोविलो उलयलो जाल्यार इल्लें सोंसणीक जा तींत थंड जाता उजो दिनाकात उज्या वारें घालनाकात आनी किसड पेट्टा देखून कितें म्हणटा पावलो म्हणटा पत्नी न्हो तुमच्या पतीक तुमी काल जाया
तुम्ही दिले बस असा नाही सुखान दुखान पडेन भलायकेन सगळ्या म्हणजे जिवितान तुजो मोग करतलो मनान लेखतलो विश्वासी रावतली बस कल जाया सोम्याक तें खंडीत संतोषाचें पतीनो तुमच्या पतीने मोग करा तांकां कठीणाय चलय नाका पतीन खंयच्याय पतीची गुलाम न्ही उडा सोरीस पतीन खंयच्याय दादल्याची गुलाम न्ही कसो पतीक स्थान आसा तशें पतीनेक स्थान आसा पूण कितें जाता थोडे पटी पती कामाक येता पती बिझनेस चलयता पतीचे बरें काम आसा बिझनेसाचो वयवट आसा पती कडेन बरे पयशे येतात आनी सकाळी बायले लागीं कांय ना तिणें सकाळीं उठचें रांदचें धरचें पुसचें घरचें तोटाचें पुरें काम करचें तिच्या कामाक सांबाळना इनकम ना तिणें डिपेंड जावचें कोणा कडेन घोवा कडेन जगीसारीचें आनी ताणें उठ बस करचें जर तर तिच्या कामाक हर एक दीस सांबाळ दवरलो जाल्यार तिणें घोवाक लागीं बग्गजय म्हूण ना पूण तशें करूंक सोडिनात दादले देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळयात देवा मुखार दादलो आनी स्त्री समासम देखून पतीक मान दी जाय मोग करी जाय पतीनो तुमच्या पतीनेचो मोग करा तांकां कठीणायन चलय नाकात भुरग्यानो सरसंगतेनी तुमच्या वडिलांक काल जाया आत्तां सिरकाच्या ग्रंथांत सांगिल्लें बरी सरसंगतेनी कित्याक खंयची आवय बापाय भुरग्यांसून आस आशेनात भुरग्यांचें बरेंपण आशेतात आवय बापाय कितें सांगतात तें करा इश्टां मित्रां सांगचें न्ही थोडे फावटी इश्टां मित्रांनी सांगिल्लें वेद वाक्य तशें जायना म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो आवय बापायचो मोग करा आनी तशें निमाणें बापायानो आवयानो भुरग्यांक बेश्टेंच चिडाय नाकात एक चली आयली म्हजे लागीं इंजिनियरींग करता ती म्हणटा आय हेट माय फादर हांव म्हज्या बापायचो द्वेश करता बिलकूल उलयना ताचे कडेन कित्याक तो कुटुंबान बापाय बरी ना इल्लें पिवून येता सगळी रात चारां पारां करता आमी न्हिदोंक येताना लायट ऑफ करचें न्हिदोंक येताना लायट ऑफ शिकोवंक बसताना मेन स्विच काडची आमी अंतरांत कितें करता म्हणना इरिटेटेड पर्सन बेश्टे चिडय नाकात तूं घट्ट पियेताय आनी भुरग्यांक सांगताय पिये नाका रे पिवन घट्ट येवन पिवन पिये नाका जाताय हां भुरगो आयकताय तूं कालें करताय म्हणटा पुतू तूं कालें करताय म्हण विचारता सवाल विचारता पाटी तूं सिगरेट ओडी नाका बिडी ओडी नाका वो घट्ट टॉयलेट येताना ओन गेली सिगरेट पळय पुरा जणांतल्यान बगलांतल्यान दोर पुरा भायर येता आनी वो म्हणटा भुरग्यांक सिगरेट ओडी नजो बिडी ओडी नजो जाताय तूं कालें करताय हांवें म्हणटा मोबायल यूज करत नजो मोबायल वापरचें जाय करत ही सकाळी सान म्हणसर रांदतानाय मोबायल वतानाय मोबायल तर हांवें वापरये तुवें वापर नजो पळया हा देखून हळत सांबाळा मीच सांबाळा करेक्शन करतना हांव खंयच्या स्थानार आसा बेश्टेच भुरग्यांक चिडय नाकात तांकां बिजूड जावं तांकां रागिश्ट जावं तांणी तिरस्कार करचे बरी जावं कारण जायनाकात हे माणसुकेचें जबाबदारेचें आवयपण बापायपण सांबाळा भुरग्यांक मोगान जबाबदारेन वागया आनी अशें समृद्धेचें कुटुंब बांदूंक साध्य जातलें नजरेचें बगेन कुटुंब पळया सुजे जावं दी मरी जावं दी कितलें कल्तीं कितलीं सादीं कितलीं बडीं आनी जेजू जालें देवाचो पूत जाल्यार हांव देवाचो पूत अशें म्हणना तूंय कलतो जावन सुताराचें काम करून जियेलो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो खंयसर तुमी पळयतात एक पायनेल पळयतात खंयचें पायनेल बगेन कुटुंबाचें पायनेल आसा आमच्या इंडियान तें पायनेल सुरक्षीत उरचें जाल्यार कितें जायचें ताका 4 दडे जायचे न्ही गे 4 दडे कुटुंब म्हणलें एक पायनेल तें सुरक्षीत उरचें जाल्यार ताकाय 4 दडे जायचे खंयचे मोग सोंसणीकाय त्याग आनी बोगसाणें मोग सोंसणीकाय त्याग आनी बोगसाणें म्हणलें 4 दडे त्या आमच्या कुटुंब म्हणल्यार फायनेलाक आसत जाय आनी कुटुंब म्हणलें ते फोटो आसा पळय कुटुंब म्हणलें फोटो ती पाड जायनातली बरी राखची एक आसा कितें आसा आरसो ग्लास आसा आनी तें ग्लास जावंक जाय मागणें कितें कसलीच वाट सकत मेळी सकत कोटी सकत आमच्या कुटुंबाचें जैतून शकची ना देखून असलें मोग सोंसणीकाय बोगसाणें आनी त्याग म्हणलें 4 दडे आनी मागणें म्हणलो आरसो आमच्या कुटुंब म्हणल्यार फायनलाचेर आसूं दी आमी कितेंगस निराशी जायना आमची कुटुंबां संतोश बरी जातात भाग्यवान जातात असली कुटुंबां रुपीत करूंक जाय अशी कृपा देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रावया तरी एका देवा त्या आसलो आमचो भाव तुसारया सगळीं सांगता एकाच देवा सत मानता सर्वद्वेदार बाप तो
सर्ग आणि प्रितमेसो दिसत्या ना दिसत्या वस्तू सर्व वस्तू रचणार नेक सोम्याक जेजू क्रिस्ता सत्वंता देवा सकलोस पूत तो सरकळा दिवपतान जल्मला देवातोन देऊस वडातोन उसवाड खऱ्या देवातोन मुसल्लो करो दे तो देवातोन जल्मला तगर सुंगना बाबाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा बसवत आणि आमच्या सोडण्या बसवत सर्गात तो देवलो आणि पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कार्मयेची उदरी ताणी कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमच्या बसत 5 पिला काल ताका कुर्सार मारलो ताणी कस्त मरण सोसले आणि ताका निके पिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो सर्गार सोडलो आणि बाबाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आणि ते राजवडके शेवट आसो आणि पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वराने जीवन दितात बापा आणि पुता ताव दिवसला बापानी पुता बराबर तगे समसर को नमस्कार महिमा हो प्रवादे वरवी तो वलयलो एकच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मतावर स्थापलेले सभे सत मानता पदकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नाना समोर मानता आणि मेल्ल्याच्या पुन्हा जिवानपणा आणि सस्ताच्या जिविता विश्वासो रावता आमेन यस विश्वासान बावरतान आमची मागणी आमची गरजो सुम्या मुखार दवरया आमची कुटुंबां बगेन करच्या दिशेन देवाची कृपा मागया बापा तुझ्या पुताची पवित्र सभा सोलोवन व्हरतल्या बापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक तुज्या स्पिरितान बळवंत कर अशें तांणी तुज्या उतराद्वारी करी शिकोवण आनी आत्मिकान फळादीकपणी सर कुटुंबांक दिवच्याक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या मनोभावान वावरूंक आनी गरजेवंतांच्या दुबळ्या लोकांच्या गरजांक सदांच पावूंक तांकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक समेस्त पिडेस्त भाव भयणींक बरी भलायकी मतीक शांती समाधान लाभे तांणी सुस्निकायेन तांचे कस सोसून व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बगेवन कुटुंबाची देख घेवन कुटुंबांतल्या सोर संध्यांनी एकामेकाक सुदर्शन व्हरून माया मोगान जिवन कुटुंबांत आपली जबाबदारी बऱ्यान पाळण बरी कुटुंबां रुपीत करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक पिरगेजेन आनी वाड्यान सेवा भेटोवच्या संध्यांनी उदार मनान दिवची सेवा मानून घे तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांचो वावर सुपळ कर म्हणून मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक येवकुरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या जिणेन तुज्या उतराक पयलो जागो दिवन जिवंक आनी येवकुरिस्ताचो मोग उतरां करण्यांनी दाखोवंक फावो कर म्हणून मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बरो मी दोळे दांपी आमच्याच कसके गरजां खातीर मागया आमचेच कुटुंब सोम्या मुखार दवरया कुटुंबांतली पिडा आसा जाल्यार सोम्या मुखार दवरया कुटुंबांत नासमाधान आसा कुटुंबांत सोडधर उणी आसा सुस्तीकाय उणी आसा मोग उणो आसा मागण्यांची वीत उणें आसा सोम्या मुखार आमी दवरया सोम्या लागीं मागीर आमची कुटुंबां मोगाची मागण्याची देवबिरांतीची सुस्तीकायची सोडधोडेची बक्षण्याची त्यागाची कर म्हूण मागया सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार सरली आमची मागणी देरून मुखार भेटोवन दिता हांव संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा हांव ह्या सर पयणाऱ्यांक तुवें एक बगेवन आदर्श कुटुंब आमकां फोव केलाय नजरेताच्या बगेर कुटुंबाची देख घेवन आमची कुटुंबां मोगाची त्यागाची सुस्तीकायेची शांती समाधानाची बक्षण्याची जावंक मागण्याची जावंक आदार करपा दी अशी आमची कुटुंबां बगेवन करूंक तुजो आदार आमकां लाभय म्हूण मागता हांव हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी काणीक जमो कर ना पुरुषावर मेळोन सगी हाडया काणी मोगाची बाळका जेजू करया अर्पी सगळी जिणी
मेळोन सगी हाडया गाणी मोगाची बळका जेजू करया अर्पीत सगळी जिणी आमची. दुर्बळ कावणेरा सारिदो आमकार मोगे हुस्यारी पडवे गायता तांचे भोवती वियोलानी विण्याद्वारी अर्पिया समर्पिया जिणी आमची अर्पिया समर्पिया जिणी आमची. भावातीस मेळोन सगी हाडया गाणी मोगाची बळका जेजू करया अर्पीत सगळी जिणी आमची. उड्या वायना वस्तुरूपा जिणी आमची घे बाबा बापूय आमचो व्हरतो मोगाय आमचे म्हणले सदुका अर्पिता समर्पिता जिणी आमची अर्पिता समर्पिता जिणी आमची. म्हणजे भाऊ पिणीनो मुझे तुमच्या तंतले पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असले जावण मागात भूमुगळ बाप्पा आम्ही तुका ओ फारीकपण सुजेने समर्पित हांव आनी देवाचे अवंकार मायेचे आनी बगेवन सुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतींत तीर दवर म्हूण आमी कलतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसोंग तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोन्ही तीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुझो अनंत शब्द मनीस जालो आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुझ्या महिमेसो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वसू आमची काळजां देखून आता देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय
सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे पवित्र घडी संभ्रमता भाव बहिणी नोंद आणि वाईन असले जेजूचे मास आणि रग जावन बदलची पवित्र आत्म्याची घडी ह्या घडये कितें मागता खंडीत आमी घेता सगळीं आमची कुटुंबां पती पतीन भुरगीं बाळां आवय बापय पिडेस्त भाऊ बहिणी सगळ्यांक सम्या मुखार दवरया आमच्या कुटुंबांत मोग एकवट शांत समाधान देवबिरांत मागणें सगळें रुतां जावन भगेवन तूं कुटुंबां बांदूंक कृपा मागे बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यात हाडून हे तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेने कश्ट मरण सुसंगीच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळ्यार हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच परी जेवण जात असताना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सस्ती कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात बवड़ता सो गुट परगटूया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि उज्जिवीत असो डोनी सोडूनची कालस तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड रग सेवतेले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर वेगटाय कर म्हण हांव नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळे संवसारार विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उडास कर लिओ आमचो पापा पिटर पोल आमचो गोडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर दुरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजेच गती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परसोडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व कडी तुका मारवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराची आजी नामतीन दवर आमची कुटुंबां देवाची उतराकाल बघून कुटुंबां कशी रुपीत करूंक देवाचो आदार मागून सुमयान शिकलेले मागणे संगत मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राज समका येऊ तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे येसुलेल्या आमशिता अशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां थाळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडिशड्यांतले आमकां निवार दये कोणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे हेणे पुर्वशानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माया मग असं गुट्टू सावन एकामेकाक आमी शांती देवया
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची कातूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची कातूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी. प्रिय इजोन आसा जिवंत देवाची शिडी आमस मेसांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी येयल्ली नजरेच्या बगेवन गुटमानची येयल्ली सदो बळो कलतो जावन उडीला मान दिवन येयल्ली आमी सदी बळी कलती जावन एकामेका मोगान चिवंक बगेन गुटमा रुपीत करूंक आपोवणी दिता ती शिडयेचे छेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवनचें बग म्हाका होवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन. कुमगार आमी फकत जिबेर मास येवसो. तुझ्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता नेवेगी येवून लालेन मागता ये तू सोम्या परता ये तुझ्या काळजात स्वागत करता तुझ्या राखून रावता येवेगी येवून लालेन मागता ये तू सोम्या परता. तुझे घरी येऊन पावला काळजा दार उघडून लावला तुझे घरी येऊन पावला काळजा दार उघडून लावला राज तू घरी आभिडारा निवास कर तुझ्या घरा निवास कर तुझ्या घरा ये तुझ्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता येवेगी येवून लालेन मागता ये तू सोम्या परता. दर्शन तुझे घेऊन व्हायला भार तुझे पोळे लावला दर्शन तुझे घेऊन व्हायला भार तुझे पोळे लावला राज तू कर्या भिडारा निवास कर मोजा घरा
निवास म्हज्या घरांत हे म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्याक रागून रावता बेगी ये म्हूण लालेर मागता ये तूं सोम्या परता. काळजांत दवरिल्ल्या सुमया जेजूक आमी अर्घां दिवया. आमच्या कुटुंबांत तो मेळटा, ल्हान भुरग्यांतय मेळटा, एकामेकाच्या मोगान तो आसा. असलें कुटुंबा रुपीत करून आमकां आपणे दिता. एक घडी दोळे धांपी आमी आमच्या कुटुंबा वसत मागया. अपुरबायेचें कुटुंब आमकां देवान दिलां. बरी आवय दिल्या, बरो बापूय दिला, बरे भाव भयणी दिल्यान, बरें कुटुंब आमकां फोव केलां. तुमी हर एकली तुमच्या पती बसोत, तुमच्या पतीने बसोत देवाक अर्घां दिया, तांचे बसोत मागा. तुमच्या भुरग्यां बसोत देवाक अर्घां दिया, सुमयाक अर्घां दिया, तांच्या बऱ्या फुडारा बसोत मागा. तुमच्या कुटुंबाच्या सन्या बसोत मौनपणी दोळे धांपून आयच्या दिसा तुमीच मागा. प्रार्थुया. भोवमुगळ बापा आमच्या देवा, एका कलत्या कुटुंबात जल्मल्ल्या तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमी सेवलां. आतां दिनवाशी काळजान आमी तुज्या लागीं मागता, पवित्र कुटुंबाचे सगूण सदां नियाळू. आमी घरांत आनी घरा भायर मोगान आनी शांतीन जिव पेल्याची सेवा करून आनी मनशां मदें शांती विस्तारूंक पावूं अशें पवित्र कुटुंबाचें सारकें आमच्या भोंवतणीक पांकोवंक आमकां बळ दी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. मुशा स्तुती सोलून वेल्ली आसा फातिमा वागड्याकारांनी. तांचो काळजांतलो उपकार भोवता, ताका अभिनंदन पडयता. तशेंच दुसरे मीस 6वी क्लासीच्या भुरग्याक आज दोतोर नासा, दोतोर ना म्हणनी दोतोर नासा, भुरगीं थोडीं दिसतात हांगासर कडांनी दोतोर न्ही वसोंक आसा. दुसरे मीस ही आसा भुरग्यांचें मतीन दवरचें. दुसरे मीस 10:30 ह्या मिसाची देवस्तुती 6वी क्लासीच्या भुरग्यांनी सोलोवन व्हरची. येवच्या शनिवारा सांजेचे मीस वेलांकनी वाडो, आयतारा सकाळीं आसुमसां वाडो आनी आयतारा दुसरे मीस 11:30 वरांक नोवेनाचे मीस लुट्स वाड्याकारांक. हलतारीक फुलां दिल्लीं आसात. वारान रुहान डिमेल्लो अबुधाबी तांचो उपकार भोवता, देवाचे आशिर्वाद मागता. आतां मिसां उपरांत कॅथोलीक सभेची जमत आसा, तशेंच स्त्री संघटनाच्या संघाची जमत आसा. त्या जमतेर उद्दो हस्तांतर आसा. संस्थांनी जमतेक हजार असोंक उलो दिता. वड्यान जमती सांजे 4 वरार आसुमसा वड्यांत एडवार्ड सळ्ळानाच्या घरा, नित्यादर वड्यांत एवलीन डिसिल्वाच्या घरा जमती आसात. येवच्या आयतारा कोसेस वड्यांत विन निवासाच्या घरा, मंतीमाय वड्यांत विल्फ्रेड फ्लाविया डिकोस्टाच्या घरा आनी फातिमा वड्यांत अगस्टीन रोड्रिगेसाच्या घरा जमती आसात. वड्याकारांनी सडी संख्यान संमतीक वांटोली जावंक तुमकां आपणे दिता. ह्या हप्त्यांत येवच्या ब्रेस्तारांतावन आमी नवें वर्स सुरू करता. हे संदर्भी 2025 वर्सा देवान आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादां पासत
अर्गां सावन सक्रामेंताचें आराधन तशेंच फुडल्या वर्साक देवाची बेसांव मागोवन सक्रामेंताचें आराधन सांजेर 6 वरार मंटपांत आसतलें. 6 तावन 7 वरां पर्यंत सक्रामेंताचें आराधन आसा. सर्वांनी ल्हानां व्हडां सगळ्यांनी ह्या आराधनाक वेळार येवंक जाय. फाटल्या वर्सा सुम्यान केल्ल्या बरेपणाक देवाक अर्गां दिवंक आनी फुडल्या वर्सा देवाची कृपा मजत आशिर्वाद मागोवंक तुमी येसय वेळार आनी आराधनांत वांटिल्ली जायची म्हूण विनंती करता. 7 वरार नव्या वर्साचें तशेंच भगवंत मरी देवा मातेची दबाजी परबेचें मीस मंटपांत आसतलें. ह्या संभ्रमाक मुद्दम मिसां दिवंक आसा तर वेळार दिवची. तशेंच आल्तारी फुलां दिवन सहकार दिवंक उलो दिता. नतालां फेस्ताच्या मिसाची तयारी करूंक आयिल्ल्या समेस्तांनी फिरगस गोळी परिशदेच्या संद्यांनी तशें वर्दीच्या संद्यांनी श्री संघटनाच्या संद्यांनी कॅथोलीक सभेच्या संद्यांनी तशेंच देवस्तुती आयोगाच्या संद्यांनी तशेंच फिरगसकारांनी येवन मिसाची मंडवळ करूंक मंटपान बसकेची मंडवळ करूंक तुमचो प्रमुख वावर सेवा दिजय म्हूण तुमचे लागीं विनंती. सर्वांनी सकाळीं 10 वरार येवचें. बुधवारा दिसा सकाळीं 10 वरार सकाळीं येवचें. बुधवारा सकाळीं 10 वरार येवच्या ब्रेस्तारा नव्या वर्सा सकाळीं मीस आसचें ना. येवच्या ब्रेस्तारा नव्या वर्सा दिसा सकाळीं मीस आसचें ना. बगर संजेर 4 वरार वजां पुरशांव उपरांत संभ्रमी मिसाचें बलिदान आसतलें. वजांचो पुरशांव संजे 4 वरार आलंगार काट्याला तावन सुरू जाता. तुमी वजीं हाडूंक जाय जाल्लीं रेगो मिलासो तांदूळ वाड्या वार कोणाक कितलो जाय तें ऑल्विन रोड्रिगस ताका तुमी कळोवचें. तो रेगो मिलाक कळयतलो आनी रेगो मिलाचे त्या दिसा आलंगार काट्या लागीं हाडून येतले. तुमी तुमचो तांदूळ घेवन तुमच्या वाड्याच्या वाहनार घालचो. उरली वरवीं हाडूंक हे परी नारळ, अणसां, सुर्नो, तुरी दाळ, टोमेटो, गोड, लांब मिरसांग, मोटवी मिरसांग, मुगा दाळ, पियाव, नारळेल तेल, पाम ऑयल तेल, मोगी, कुवाळे इत्यादी नव्यानाच्या आनी फेस्ताच्या दिसांनी रांदपाक उपकारची वस्तू तुमी ह्या वजा पुरशांवाक हाडूंक तुमकां उलो दिता. बेगीन पाड जातात त्यो वस्तू हाडच्यो न्ही. वालचे भाजी, देट्या भाजी ती पुरो बेगीन, कोथमीर भाजी ती पुरो बेगीन पाड जाता. देखून त्यो सगल्यो वस्तू तुमी हाडच्यो न्ही. बगर 9 दीस नोवेन आसा आनी 1 दीस फेस्त आसा. 10 दिसांक जेवणाक उपकार पडच्यो वस्तू तुमी व्हड संख्यान वजी बांदूंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. वजा पुरशांवाची मांडवळ फिरगस गोळी परिशदेच्या संद्यांनी तशेंच वजांची सगळी जबाबदारी कामेलाचो आयोग जोम्स्कोरे आनी पंगडान करूंक विनंती. येवच्या शुक्रारा सकाळीं 10 वरार बावटो बार नोवेनाची सुरवात आमी करतले. हांव उपरांत 10:15 वरां देवी काकुळचो तेर्स, 10:30 वरां सक्रामेंताचें आराधन, 11:30 वरांक मीस, नोवेन पवित्र तेलाची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण. येवच्या शुक्रारा दिसा मंगळ ज्योतीचे डायरेक्टर मानादी बाब रोही डिकोस्ता ही सेरेमनी सुलोवन व्हरतले. ही मिसां नोवेनाची 10 तारखे पर्यंत शनिवारा पर्यंत अशींच आसतली. अशींच 11:15 वरां देवी काकुळचो तेर्स, 10:30 वरां सक्रामेंताचें आराधन, 11:30 मीस, नोवेन पवित्र तेलाची मागणी उपरांत जेवण अशें आसतलें. वजा पुरशांवाच्या मिसाक देवस्तुती आयोगाक दिल्या. तांचे अभ्यास 30 तारखेर मंगळारा सांजेर 5:30 वरार आसतलें. देवस्तुती आयोगाच्या संद्यांनी अभ्यासाक येवचें. नोवेनाच्या दिसांनी देवस्तुती आनी जेवणाक कुमोक करूंक एप्री आसा. 2 तारखेर शुक्रारा नित्यादार वडो, 3 तारखेर शनिवारा रुजाई वडो, 4 तारखेर आयतारा लुड्स वडो, 5 तारखेर सोमारा कार्मेल वडो, 6 तारखेर मंगळारा आसमसो वडो, 7 तारखेर बुधवारा पंपय वडो, 8 तारखेर ब्रेस्तारा मिलार वडो, 9 तारखेर शुक्रारा मंती वडो, 10 तारखेर शनिवारा कोसेस वडो, 11 तारखेक सर फिरगस घरांक. ही सर मिसां आनी फेस्ताची मिसां लाईव्ह टेलिकास्ट आसतली. देखून देवस्तुती तुमी अभ्यास करची. तुमचे इतल्याक अभ्यास करून बरें वाचून तुमी येवच्या तरा सुमय जेजूच्या आपरकटणेची दबाजी परब आमी आचरण करता. बाळू जेजूच्या फेस्ताक मिसां मुर्दम वेळार दिवंक तुमकां विनंती करता. फेस्ता बाबतींत फुलांक, जेवणाक, बँडाक लायव्ह स्ट्रीम एक दीस लायव्ह स्ट्रीम आसा ताका लायटिंग्स, सावंड्स, केदलां इत्यादी प्रायोजक जावन आदार दिवंक तुमकां आपोवणी दिता.
तशेंच पिर्जेंत सादी रुपये 5,000, फेस्त पिर्जेंत 10,000, प्रधान पिर्जेंत रुपये 25,000. तशेंच आपल्या उदारपणाची दान दिवन वत्त्या मोपान ह्या बाळू जेजूच्या पुंतळाच्या फेस्ताक आदार दिवंक तुमकां आपोवणें दिता. बाळू जेजूचें पुंतळ आनी आमची ही वार्षिक परब सगळ्या गांवांत विस्तारल्या, देखून व्हडा संख्यान तुमी वरा आदार आनी वरा मोगान आदार दिवन कुमोग करन हें फेस्त गद्दड्यान आचरण करूंक आनी बाळू जेजूची कीर्त सगळ्यान प्रसारूंक सांगात दिसे म्हूण तुमचे लागीं विनंती. आयले वार सिद्धगट्टे फिरगस घरां आमच्या तांच्या इगर्ची बांदपाक कुमोग मागोवन आमच्या घरांनी आयिल्लीं. ह्या वेळी उट्टू जमा जाल्लें दान 2,04,400 जमा जाल्यात. उदारपणी मोगान दान दिवन कुमोग केल्ल्या तुमकां सर्वांक सिद्धगट्टे घरान देव बरें करूं म्हणा म्हजे तर्फेनी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, शबासकी पटयता. 2,04,400 तुमी जमा करून दिल्यात, तुमकां देव बरें करूं. आदल्या इतरा जमलेल्या पयल्या नव्या फिरगस गोळी परिशदेचे जमतीचेर मुखल्या उदेक उपाध्यक्ष जावन श्री राजेश डिसोजा नित्याधर वडो, कार्यदर्शी जावन श्री लॉरेन्स आनी लिकोना प्रतिमा वडो, आयोग संयोजक जावन संदीप रॉड्रिगस लुट्स वडो, तशेंच इतर संदी विसून आयल्यात. तांकां आनी विसून आयलेल्या समेस्तांक हांव सर संद्याच्या तर्फेन सर फिरगस घरांच्या तर्फेन सर्वांक अभिनंदन पटयतां. तांच्या मुखल्या वावरां बरें मागता. जानेवारीच्या 18 तारखेर आयतारा जबाबदारी वयसून घेवची रीत आसतली. त्या दिसा सर संद्यांनी आनी गोळी परिशदेच्या संद्यांनी उद्देदारांनी सुकनासतना हजर आसचें. येवच्या आयताराच्या मिसा उपरांत SUPचे संदे डोर कलेक्शनार रावतात, तांकां तुमी तुमचो सहकार दिवचो. येवच्या शनिवारा संजेचे मीस 4 वरां आसतलें. 5:30 वरां रेस्पेराचे मीस आसा देखून संजेर 4 वरार शनिवारा संजे 4 वरार आयताराचे मीस आसतलें. वारडो मट्टार आसा केल्ल्या गर्दनाचो गोटो स्पर्धांत आमच्या फिरगजेच्या ICOM घटकाक पयलें बहुमान फावो जाला. सुबीत कर्ण तांणी तो दीस रात म्हूण लेखी नासतना हिंव आनी म्हूण लेखी नासतना तांणी वावंटकान वापूरबाय असो गर्दनाचो गोटो केला. तांच्या वावंटीक फावो तो फळ लाभला, देखून ICOMच्या सन्यांक अभिनंदन पडयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. आंतोनीच्या आसरो जेप्पो तांची कॅलेंडरां आयल्यांत गुरकारांनी ती घेवन कुटुंबां पवित्र करूंक उलो दिता. उबी रावया, सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक तयार आसा. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार भागेवत कुटुंबा बेसामांचे काळ सोलोच्या कामी देवाचे कुशेकार शिकय तूं आमकां भागिताची सार वायटा विघ्नांतली राख आमकां सदां काळ. जेजू तूं आमचो राय, मोये तूं आमची माय, झुजे तूं आमकां जाय, मागता तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय, झुजे तूं आमकां जाय, मागता तुमची ससाय. भक्तीन ह्या दबाची मी सांवाटिली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. तुमची कुटुंबां बागेवन जावं म्हूण आमचें मागणें सदांच तुमचे खातीर आसा. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा. समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाळ पुता सोबे हांव कार मोरी
आशीर्वाद देव आमकां नमान बाळोक जेजू रोजारी सैबेनी सगळी संगता बघेवन कुर्साचे कुरवेन निरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देव बरें करूं. हॅव ए गूड डे. गॉड ब्लेस यू ऑल. केन्ना तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बाळोक जेजूचे पुंतळ अलंगर हांगा तो न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सा हांव ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बाळोक जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बाळोक जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायते तरांची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयतां. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पकडी दिवन तुमी आदार दिया, सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी